बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. जी येतली होय जी येतली सर्वेस्पराची स्तुती करतात. आज हांव तुजी करता ते परी. इजाया प्रवादीचो बूक 30 आणि 8 वसवर 19 वोड. आयजाया चॅप्टर 38 वर्स 19. म्हाका भोव पयस सक्रामेंतांत समया जेजूक आमी स्वागत करया आनी ताची स्तुती गावया. गावन तें गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक K7 ऑन पेज नंबर 151 151 151. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. वाढता तुका सोमिया दिन वाजता तुका धनिया वाकांता तुका रस्तारा उल्हासता कुर्पे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंता गाजयतां महिमा त्रिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवंता गाजयतां महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पद्वेदारा. हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका होगळाप तुका छय छय तुका स्तुती तुका आराधना तुका वंदक तुका नमस्कार तुका नमान तुका मान तुका वर्णिपा तुका नमस्कार तुका वर्णितां तुका वंदितां तुका गायतां तुका गाजयतां तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचनो इजाया प्रवादीचो बूक 30 आणि 8 वसवर 19 आणि 20 बोळ अशें म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 38 वर्स 19 and 20. म्हज्या उपरांत मी म्हणा. जी येतली होय जी येतली होय जी येतली तुजी स्तुती करतात. तुझी स्तुती करतात. आज हांव करता जाऊं करता ते परी ते परी सर्वेस्पर म्हणजे तारण करता म्हण तारण करता. जिणयेच्या सर दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सरयेंची वाजंत्रां घेवन आमी गितां गायतले हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा म्हज्या मोगाच्या भयणी जर तर तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिताय देवातान वरती आशिर्वादान तूं जोड घेताय. तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना तुजी सर पातकां बगसाता थर तुजी पिडा गूण जाता. तुज्या वायट सवयांतल्यान तुका सुटका लाभता.
तुका मान गौरव समाजेंत तुज्या वावरांत तुवें करच्या त्या शिकपांत तुवें हाती घेतल्या हर एका येवजणेन तुका फोव करता. तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना सर्वेस्पर देव तुका बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी तो तुका दोश करता. सर तुजें मागणें तो आयकता. मातनी तुजें तरणाटपण घरोडा बरी नवसारसता. सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत तुजेर दया दाखयता आनी खाकूत देखयता. तुज्या गुन्या प्रमाणे तुज्या पातकां प्रमाणे तुजे लागीं वेव्हार करिना. बगार तो तुका बगसून वर्ती आशिर्वादां बेसांवां तुका फोव करता. देखून आमी वाचता थंयसर किर्तनाच्या बुकांत 22व्या वसवरांत 3ऱ्या वळीर बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 22 वर्स 3 आमचो देव पवित्र तरी आमचो देव पवित्र तरी इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर तो वस्ती करता. वस्ती करता. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका जेन्ना कालच्या दिसा ऐकल्यान म्हाका साक्ष दिली. त्या दाळे आमच्या दैवी कलोरित्र मंदिराच्या आराधान ती पळयतात आनी तांचो वांटो घेतात आनी मिसाच्या बलिदानान ती वांटो घेतात. तेन्ना ती शिकली देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचे म्हळ्यार कितें म्हण. पयलीं ती चिंतली देव अर्घ आनी होगलाप दिवचे म्हळ्यार केवळ आवाज करून भोव मारतात तें तांकां बरें लागनातलें. पूण एक फावटी तांकां समजलें अर्घ आनी होगलाप म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें. काळजाची भगणां सगळीं देवाक समर्पूची आनी देवाक उंचुबारचें. देवाची महिमा गावची. आनी तशें करता आसतना तांकां विशेश दैवीक अनुभव जालो. सर्गुक्त जाल्लो अनुभव जालो. आनी ते म्हणटात घोव बैला मदें आसलो मन आसता पयस केलो तेदो पर्यंत घरांत त्या दाळे झगडचें आसलें. नाका जाल्लीं उतरां उलोवचीं आसलीं. वायट उतरां एकामेकाक खेणचें एकामेकाक सकला घालचें असलें वायट संवय तांची ताणें पयस केली. घोव बैला माया मोगान जिवन भक्तीन देवबिरांतीन जियेत आसतना त्या दाळे कुमसार जावन इगर्जी वचोंक तांणी सुरू केलें. मिसा वचोंक तांणी सुरू केलें. आनी हाच्या उपरांत तांची भुरगीं बरीं जालीं. भुरगीं आडवटेन गेल्लीं. त्या आडवटेन धांवन पाटी आयलीं. ती भावार्थी जिविता पाटी आयली. तरणाटी ग्रॅज्युएशन करची भुरगीं दोगांय चांगले आयकनातलीं. आतां हांव बापाय विदेयी जाल्यान मातनी भावार्थाची जिणी जी येतात इगर्जी वतात मागण्या वेतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो देव पवित्र तरी मोगाचो न्हू. इस्रायलाच्या म्हणजे देवाच्या भुरग्यांच्या स्तुती सिंहासनाचेर. सिंहासन म्हळ्यार एक कदेल या बसका. आमची स्तुती होगलाप देवान येवन बसोंक एक बसका जाता. देव आमच्या स्तुती होगलापांत वस्ती करता. आनी जर तर आमच्या स्तुती होगलापांत वस्ती करता आमी कितें मागता तें सगळें मोगाचें न्हू. देव आमकां फोव करता. मुंदरसून आनी एक देवाचें उतर आमी अशें वाचता कृत्यां बुकां धर्मदूताच्या कृत्यां बुकां 16वा वसर 25 बोट ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 25. सुमार मध्याना रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. तेन्ना एकाच दिसाणें एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसडीची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवाटे उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो सांकळी तुटोन पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें आमी अर्घ आनी होगलाप दितना आमच्यो सांकळी तुटोन पडटात. देव सर आमचे तान पयस धांवता. सावल आनी सिलासाक थंयसर सुटका मेळ्ळी. आमच्या जिवितांत मोगाचें आमकां सुटका मेळटा. देंवसारच्या सैतानाचे बंदे येता. कसलेय शिराप तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत आसात जाग्यार आसात कामाच्या जाग्यार आसात तुमच्या व्यापार वैभटांत आसात ह्या सर्वांतली आमकां सुटका मेळटा. आमी मोगाचें निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक आमी शिका जाय. तर मोगाचें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया. H20 पेज नंबर 81. तुका सोम्या हांव अर्घां दितां. पान नंबर 80 आनी 1 कंतार नंबर H20. तुका सोम्या हांव अर्घां दितां. तुका सोम्या हांव अर्घां दितां. तुजी विचित कृत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सोसून आवडटा. तुका सोम्या हांव अर्घां दितां. तुजी विचित कृत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सोसून आवडटा. सूर्य संतारा उजवाड पावता. अंतर तुजे महिमेती भरता. सूर्य संतारा उजवाड पावता.
तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसन्ना वाडता नावडता तुका फुलां फळां वखणता तुका मनशां बाळां नावडता तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशां बाळां रस्ता हा तुझें नांव पवी जावं गांवान रस्ता हा तुझें नांव पवी जावं गांवान तुका सोम्या वर्गांत दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसन्ना वाडटा तुका सोम्या वर्गांत दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसन्ना वाडटा तुका सदां सरसन्ना वाडटा तुका सदां सरसन्ना वाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भगतजनो आमी सर्वेस्पर देवाक कितले चड हर्सन ना वाडटा तितलें बरी मनशां हांव आनी तूं जाता जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर 5व्या वसरांत 16व्या वळीर आमी वाचता जेम्स चॅप्टर 5:16 बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सत्यवंत आनी बळादीक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सत्यवंत आनी बळादीक म्हाका जेन्ना संवसार खंयचेंय एक काम करता आसतना वावर करता आसतना आमकां तो वावर फळां बरीच जायची यशस्वी जायची आनी इफेक्टीव प्रभावीत जायची म्हणजे हांवें जर तर मोबायल ऑन केला तक्षण तें ऑन जायचें हांवें मोबायलार एक फोन करता जाल्यार तक्षण तें फोन वचाचें तें लागचें त्याच रितीन आमी मागणें करता आसतना असलोच मनोभाव आमकां आसता जर तर हांव मागतां देवा लागीं तें मागणें फळां बरीत जायचें आनी देवान म्हाका तें दिजय तें देवा तावन म्हाका मेळा जायच पूण म्हाका जेन्ना आमी एक घूट जाणा जायची एक सिक्रेट ऑफ सक्सेसफूल प्रेयर एक फळां बरीत सत्यवंत बळादीक मागणें म्हळ्यार बऱ्या मनशांचें मागणें बरो मनीस आनी बरो मनीस कोण तो कोण बरो मनीस जाता म्हाका जेन्ना आमी सर पातकीच पात करनासलो कोणीय ना आमचें तें सगळां तें खोटेपण आसात बरो मनीस कोण बरो मनीस मोगाचेनो जो कोण बरें उलयता बरें चिंता बरें भगता बरें संबंद दवरता ह्या विशयांत नियाळ करता आसतना म्हाका मेळ्ळें मुणयो बुकांत थंयसर 11व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11:26 गोव दास्तान करून दवरतल्याचेर लोकांचो शिराप पडटा पूण तो विकतो दितल्याचेर आशिर्वाद पडटा गोव दास्तान करून दवरतल्याचेर लोकांचो शिराप पडटा म्हणजे थोडे जाण बुदवंत मात न्ही खोटेपणांनी बुदवंत असतात ते कितें करतात गोवांचें मोल वाडच्या खातीर ह्या खंयच्या एक वरवेचें मोल वाडच्या खातीर ते दास्तान करून लिपयतात ना म्हणल्यार बरें करतात दे क्रिएट अ फेक स्कॅरसिटी ऑफ गुड्स वस्तू समाजींत मार्केटींत विकरापाक ना म्हणल्यार बरी करतात पुरो वस्तू काणून लिपोवन दवरतात जेन्ना वस्तूचो अभाव जाता तांची मोलां वाडटात तेन्ना ते दिवन पयशे करूंक पळयतात मोगाचे न्हू हेंच आमच्या आध्यात्मीक जिविताक आमी सरी केल्यार देवान मोगाचे न्हू जायतें बरेंपण आमच्या काळजांत घालां सत उजवाड मोग एकामेकाची प्रशंसा करची एकामेकाक सहकार दिवचो एकामेकाक कुमोग करची पूण थोडीं जाणां मोगाचे न्हू देवान दिल्लें सगळें बरेंपण दास्तान करून भितर दवरता शिवाय दिना कुटुंबांत आमी पळयता एकामेकाक आनी मोग दिवचें एकामेकाक सेवा दिवचें एकामेकाक प्रशंसा करीचें एकामेकाक आदारसून सुदारसून एकामेका विशयान बरें उलोवच्या बदलाक थोडे फावटी कुटुंबांत कितें जाता एकामेकाक
धोसतात एकामेकाक कठीण उतरांनी उलयतात काळीज पापसोंचेत असली आनी एकल्याक घाय जावचें असले आनी एकल्याक बेजाराय जावचें असले आनी एकल्याक निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करया म्हण जावच्या बरी असली उतरां उलयतात प्रशंसा दिवच्या बदलाक सकला घालतात आड नांवान उलयतात आनी असली कठीण पोसद्या वायट उतरांनी गाळे शिराप दितात आनी अशें केल्ल्या वरवीं सबार जाणांची काळजां पिडेस्त जातात मनां पिडेस्त जातात अंतस्करण पिडेस्त जाता भितरलें तें तांचें अस्तित्व पिडेस्त जाल्ल्या वेळार कुडीची पिडा आनीक चड व्हड जाता आनी जिवितांत संतोश उत्सव येता म्हणून बरे मनीस कितें करता 20 आनी 7 वळीर आमी वाचता थंयसर प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 27 जो बरें तें सोदता ताका करपा लाभता जो वायटा फाटल्यान वता ताका वायटच मेळटा आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमी कितें दिता तेंच आमकां मेळटा जर तर कुटुंबा जिवितांत आमी एकामेकाक मोग दिलो एकामेकाक समजून घेतलें एकामेकाक आदारसून सुदारसून व्हरलें एकामेकाक बुजयलें एकामेकाक प्रेरण दिलें पाठिंबो दिलो तेंच आमकां मेळटा वॉट गोज अरावंड दॅट कम्स अरावंड जें कितें मोगाच्यान आमी दिता तेंच एक बरो हांसो दिल्यार आमकां हांसो फाटी मेळटा तेंच आमी रागार कोणाकी शिराप घाल्यार तसो शिराप आमकां पाठी मेळटा देखून त्याच मुणयो बुकांत 18व्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर आमी अशें वाचता बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18 वर्स 21 मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचें फळ खावंक पावतात ती मोगान वापरतात जीब मोगाच्यान मोगान वापरीचे कालच्या दिसा मुंबयत हांव एक कुटां गोबायल आयली मुंबयत हांव हांगासर येवन देवाक अर्घ होकळाप दिवच्या खातीरच आयली आनी म्हजे कडेन उलयता आसतना मोगाच्यान देवाक अर्घ होकळाप दिवंक लागली तांच्या पुताक घेवन आवय मात्र सबार म्हयन्या पयलें हांगासर आयली कित्याक तांच्या जिवितांत एक व्हड कश्ट संकश्ट आयलें पूत बरें शिकलो परगांव वचून शिकून आयलो विदेशा वचून पूण मौन आसलो इल्लो सॅड जालो डिप्रेशनांत आसलो खंयचेंय काम करून ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या जिवितांत जायत्यो चलवणी आयल्यो आनी जायते कोड अनुभव ताच्या जिवितांत जाल्ले तरणाटो भुरगो काम करिना जाल्यार एक बरो फुडार आसा करिना जाल्यार कितले बेजार आवय बापायक आनी तो एकलोच पूत तिकाय बरें काम आसा तिच्या घोवाक आनी एक बरें काम आसा परगांवांत आसा तो आनी एक देशांत आसा आनी देखून त्या पुताक घेवन हांगासर ती आयली हांवें ताच्या लागीं एक वर उलोवन त्या चेडक्या सांगता ताका इल्लें कावन्सलींग करून ताचे खातीर मागलें आनी ताचे उपरांत ती म्हणटा तो पूत संपूर्ण तरेक बदल्लो रुपांतर जालो आवयच्या पांयां पडोवन बॉक्सांनी मागूं लागलो आवय कडेन बरें करून उलयलो आनी उपरांत तो फाटीं गेल्या उपरांत भारी मागण्याचो भुरगो जालो पयलीं पुस्तक वाचून ताणें सुरू केलें ताची सगळीं कामां व्हडा उमेदीन करून सुरू केलें उक्त्यान उलोवंक ताणें सुरू केलें हांसून हांसून उलोवंक सुरू केलें घरांत आवयचो मोग उक्त्यान पासारूंक सुरू केलें घरांत व्हरती शांती समाधान आयली आनी उपरांत आनी ताका देवान एका हप्त्या भितर हांगा फाटीं वचत जाल्यार आशिर्वाद केलें बऱ्यांतलें बरें विशेश बरें काम ताका दुबयंत म्हणलें ताका कॉल आयलें आनी थंयसर इंटरव्यू हांगा जावन तो पास जालो आनी दुबय वचून बऱ्या कामार पावला मात न्ही त्या कंपनी ताका बेगीनच एका वर्सांनी या 2 वर्सांनी USA अमेरिका सयत धाडचेर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार तांणी ही साक्ष म्हाका सांगता आसतना म्हाका कितलो संतोश जालो म्हाका कितलें बरेंपण लाभलें दैवीक रिती मंदिरा द्वारे कितलें बरेंपण जाता गे म्हणून कितलेशे जाणां मोगाच्यान दैवीक रिती मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे बरेंपण लाभता थोडी ईमेल धाडटात थोडी जाणां आमकां वॉट्सॅपार मेसेज धाडटा थोडी फोन करून सांगता थोडी हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात मोगाच्यान कितलें देवान केल्लें बरेंपण आमी पासारता तें हेरांक आमी सांगता तितलें आमच्या जिवितांत आमकां दैवीक कुरपा लाभता आमी कुरपेस जाता आमी कुरपेस्त जावन बरें जावन आमी मागल्या वेळार आमचें मागणें तें फळा बरीच जाता देखून जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत थंयसर 15व्या वळीर आमी अशें वाचता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15 भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्तांक बरें करतलें आनी सोमी ताका परत्यान बरी भलायकी दितलो आदारलेलीं खंयचीं पातकां ती जावं ती ताका बक्षतलीं भावार्थान केल्लें मागणें भावार्थी जावचें म्हळ्यार पयलीं आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवचें देवान बरें केल्लें हेरांक आमी सांगचें देव आसा म्हणून ह्या संवसारांत म्हाका जायते जाण आसात देव ना म्हणून पात येतात मात न्ही देव ना म्हणून हेरांकी सांगून हेरांचोय भावार्थ विबाडूंक पळयतात मात न्ही बरें करतल्यांक आड वाटेन व्हरूंक पळयतात पातक करिनातल्यांक पातक करीशें मोगाच्यान प्रेरण दितात अशें गेल्ल्या लागीं देंवसाराची
ते कितें म्हणटा एडवर्टायजर्स ते जातात. ह्या खोटेपणाक ते नालिसायेक ते कारण जातात. बरे मनशांचे मागणें कितलें बळाबरीत बळ्या. जुडिताच्या बुकांत आमी वाचता थंयसर 8व्या वसरांत 30 आनी 1 जुडीत चॅप्टर 8 वर्स 31. पूण आतां तूं देवबिरांतीचे स्त्रिये म्हण थोडो लोक जुडिता लागीं येवन म्हणटा आनी आतां तूं देवबिरांतीचे स्त्रिये तूं देवबिरांतीची भक्तीन देखून आनी आमी चडीत आशक्त अस्कत जायनाशें आमचे जलाशय भरच्या खातीर पावस धाडूंक सरपदवेदार देवा लागीं तूं माग. सगळो लोक गांवचो लोक जुडिता लागीं येवन तिचे लागीं विनंती करतात मागो. कित्याक तिणें मागिल्ल्या वेळार सरगुप्त करून देव तांच्या गांवांत पावस धाडटा. मगाच्यान आमी बरें जाल्ल्या वेळार आमचें मागणें देव आयकता. आमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद येता, आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद येतात, आमचे पिडेस्त बरे जातात, आमच्या कश्ट जाल्ल्यांचे कश्ट हळ जातात, देवाचें राज्य स्थापन जाता. तर बापूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया मोगाच्यान. देव म्हाका तुका एक बरो भक्तिवंत भाग्यवंत व्यक्ती करूंक आशेता. देखून समिया लागीं आमी सरिया मोगाच्यान. तेरे पास आता हूँ हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे, हर दिन में हर बात तेरी महिमा गाती रहे. म्हणजे एक गीत आमी गावया. आमच्या कांताराच्या बुकांत तें आसा. I 37 I 30 पान नंबर 129 पेज नंबर 129. जेजू तुज्या सरशी हांव येता म्हणून आमी गावया. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ जेजू घोडा मोगान आमी आपोवया. येशुवा म्हण ताका आमी लागीं सरया. तोच आमकां सर पातकान ते धुवन नितळ करतलो आनी आमकां चड आनी चड पवित्र भाग्यवंत देवाक मानचे तसलो करतलो. तेन्ना आमचें मागणें फळां बरीच जातलें. ह्या वेळा विविध त्या सांगा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आज जो कोण जन्म दिवस आचेसून आसात तांचे सांगात आमी संतोश पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी अँड ग्रेसफूल बर्थडे आमी मागता. शानल फेरावो दुबय 50th birthday. Gervasio Pereira London UK 50th birthday. Protasio Pereira London UK. Vijay D'Souza Valencia. Rita Barbosa Kulshekar MS Aloysius Mangalore 70th birthday of Alvin
पायस मुलुंड, फादर विन्सेंट डिसोजा संपिगे, स्टेफान नाझरेत इस्रायल. तशेंच काजराचो दीस वार्षिक दीस आचरसिता. तुमकांय आमी अभिनंदन आनी देवाचे मिसनार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां आनी देवाची विसनार कुरपा दैवी रेतीर मंदिराच्या रेतेद्वारी हांगासर भेट दिल्ल्या द्वारी हांगासर त्या आराधनांनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या वरवीं जोडलेली. सांत आंतोनीच्या मानाक बेनेडिक्ट डिसोजा, पाने मँगलोर, रियोना लेनिश पिंटो कुंदापूर. जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां लाभल्यांत विवियन डिसिल्वा आनी फॅमिली मिरा रोड. बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां. जिणी बदलेला, रुपांतर जाला. नाशॉन कुटुंबांत वर्ती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळ्यान कुटुंबाच्या सांद्या मदें वर्तो माया मोग आनी एकवट वाडला आनी चडला. कुटुंबाच्या सर सांद्यांक जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळ्यांत पिडा गूण जाल्या. मरणांतीक पिडेतावन सुटका लाभल्या. प्रायवंत आवय डाक्टरांनी आशा सांडलेली आस्पत्रेंत आसली, आतां बरी जावन फाटीं आयल्या. काम लाभलां. बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS करूंक प्रवेश मेळ्ळा. इंजिनियरींग कॉलेजींत सीट मेळ्ळ्या. लॉ करूंक आशिल्लें पोस्ट ग्रॅज्युएशनांत आनी लॉ करच्या लॉ कॉलेजींत सीट मेळोवंक बारीच कश्ट आसली. देवान मेळा शिकयल्या ग्लेनशॅल हाका. सगळ्या आंगांत आसली दूख सगळी नपयस जाल्या. विशेष दैवीक अनुभोग जाला. शांती आनी समाधान लाभल्या. देखून ही देवाक अर्घ आनी होकळाप दितना आमी म्हणया, अर्घ आनी होकळाप तुका सम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांव पासत आमी मागया मोगाच्या न्हू. निखील म्हणलो तरणाटो आस्पत्रेंत आसा 7 दीस. ताच्या लंग्सांत उदक भरलां आनी बेगीनच बरें जावच्या खातीर गूण जावच्या खातीर आमी मागया. काजाराचें कार्य आसात तें बऱ्या तरान जावंक आमी मागोवंक उलो दिला. नील आनी ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आनी तशेंच आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा हांच्या त्या सांवा खातीर मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासत डिक्सन स्लेसी फेर्नांडीस आनी कुटुंबाक गोंयांत. बेगीनच घराचें काम अखेर जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला. जॉयल डिसोजा माटादाकांनी घर बांदूंक चिंतलां पूण जाग्याचे समस्या आसात. रेकॉर्ड्स आनी सगळे वेळार जावन घराचें काम प्रारंभ जावचे खातीर तांच्या म्हणलें घर जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला. सर्जरी जावचेर आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर. भुरग्याचें शिकप बऱ्या तरान जावच्या खातीर ह्या वर्सा 12वे क्लासीन शिकोवन आसा. देखून MBBS करून डाक्टर शिकोवंक चिंतलां. त्या प्रमाणे त्या भुरग्यान बरे मार्क्स काडच्या खातीर, पयशांची विलावारी जावच्या खातीर, दिल्ले पयशे वेळार फाटीं मेळच्या खातीर आनी कोणेंगे पयशे व्हेल्ले फाटीं दिना म्हणून सांगलां पूण ते मेळच्या खातीर. आनी फ्लॅट काण गेलां पूण ते सारकें नांवार जावना. तांचो समस्या आसात. त्या फ्लॅटाचें काम त्या कंपनीन वेळार तें करच्या खातीर. भुरगो वाड वाटेन गेला, ड्रग एडिक्ट जाला, अल्कोहॉलीक जाला. ताणें बरी जिणी जियोंक फाटीं येवच्या खातीर एक तरणाटें कुटुंबाच्या विरोध वचून एक वायट संबंदांत आसा. त्या वायट संबंदांतल्या फाटीं येवच्या खातीर तरणाटी चली एकली संपूर्ण तरान वायट जिणी जियेता. ताणें पवित्र जिणी जियोंक देवा लागीं फाटीं येयशी. सर ह्या त्या सांवा खातीर आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्ल्या मालगड्या पासत आमी मागया. पुलकतल्या आत्म्या पासत मागया. देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. कुटुंबा सरलेल्या मालगड्याचो उडास करता माउरीस मोंतेरो. देवादीन मायकल पिंटो वर्ली कॅनडा. 2nd डेथ एनिवर्सरी थियोडोर बोतेल्लो पाडुकोणे. कुटुंबा सरलेल्या मालगड्याचो उडास करता विन्नी बरेटो उडपी. देवादीन सेलीन डिसिल्वा बँगलोरू. देवादीन हर्बर्ट डेनिज आनी जुलियाना वेरोनिका डिसिल्वा. मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता आयवन रिटा डिसिल्वा उद्यावरा. देवादीन जोसेफ रोड्रिगस ताणे. 13th मंथ्स मायन मास रॉबर्ट नॉर्बर्ट लोबो मँगलोरू. देवादीन मायकल काल आनी एलिझाबेथ रोड्रिगस वामंजूरू. देवादीन लुसी रोड्रिगस टीचर वामंजूरू. कुटुंबा सरलेल्या मालगड्याचो उडास करता एमी रिटा डिसोजा वामंजूरू. देवादीन सिसिली आनी अँटनी डी आल्मेडा मुडिपू. 32nd डेथ एनिवर्सरी मायकल रोड्रिगस मुलुंड वेस्ट. देवादीन जुलियट आल्वारीस बोळार. एलानी लुसी क्लाइव आनी इव्हँजेलिन अंधेरी ईस्ट. फेबियन डिसोजा कायार. लॉरेन्स फेर्नांडीस कवातार. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत. आमेन. मरण पावल्ल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन.
आमी देमी गेलया बोपय सक्रामेंतल्या जेसूचे आशिर्वाद आमी जोडया ह्या वेळार विशेष रितीन आमी मागया येवच्या हप्त्यांत हांगासर डेलिव्हरन्साचे विशेष रितीर दिवंक येता ब्रदर क्रिस्टोफर फादर फ्रांसीस आनी ताचे सांगाते बँगलोरतावन व्हडा संख्यान लोकांनी येवन डेलिव्हरन्स सुटका देवसराच्या वायटाच्या सक्तींत जोडच्या खातीर आमी मागया डिसेंबरांत 2 आनी 3 तारीखेर मुडिकेरे सांत आंतोनीच्या पुण्य क्षेत्रांत थंयसर देविकुल रेतीर मंदिर तर्फेन रेतीर आसतली शनिवाराच्या दिसा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सांजेर आनी 3 तारखेर सगळो दीस तीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया त्याच डिसेंबर म्हयन्यांत 9 तारखेर आनी 10 तारखेर थंयसर बॉम्बेंत डिवायन मर्सी मीराबाईंदर रोड त्या फिरकाची रेतीर आसा ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया प्रवेश गीत देवगाना बुकांत गीत नंबर A20 527 पेज नंबर 27 संतोषाच्या उमाळ्यांनी भर काळजांची तुझे थंय उबार तुका हरसून तुका वर्ण गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो. ख्रिस्ततय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान आम्ही भेटयत असताना विशेष रितीन आयची वाचपा आणि देवस्तुती आमकां देवाचेर विश्वासपण आसा करूंक आनी त्या विश्वासीपणांत सदांच आमची जिणे जियोंक उलो दिता. जें कितें आमच्या जिवितांतली पंत आव्हानां जावं दी जें कितें आमच्या जिवितांतले कश्ट संकश्ट जावं दी त्या सर्व संगती मदें म्हजें विश्वासीपण देवातय खचीत आसा. कितेंय अडखळी आयल्यार हांव तें सणसोना म्हणलो बरवसो भावार्थ आसा. थंयसर म्हजी जिणी वृद्धी जाता आनी बरेंपण म्हाका मेळटा म्हणलें आज आमी आयकोनचें वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांच देवाक विश्वासी रावच्याक तोच देव आमकां आदार दिवं दी. जायते फावटी ह्या दिशेन चिंता पाठोवंक आमची जिणी केंद्रीकृत करूंक आमी चुकोवन पडल्या. त्या सर्व चुकींचें बोगसणें ह्या वखदां मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी, तुजे असल्या धनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळाचो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. मक्कबेवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. लोकांक स्वधर्माचो त्याग करूंक बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायाचे अधिकारी बलिदानाची तयारी करूंक मोदेईनाक आयले. इस्रायेलाचे जायते जण तांचे सांगता मेळ्ळे, पूण मत्ताथियास आनी ताचे पूत वेगळे रावले. रायाच्या अधिकाऱ्यांनी मत्ताथियासाक संबोधीत करून म्हळें, तूं एक मानादीक फुडारी, ह्या शहरांत एक व्हड मनीस. तुका तुज्या पुतांचो आनी भावांचो आदार आसा. रायाची आज्ञा पाळूंक तुमचो पयलो फुडें सर. सर्व राष्ट्रांनी, जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुजलेमांत उरलेल्यांनी येदोळूच तशें केलां. तूंय तशें करशी जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टां मदें आसतल्यात आनी रुपें भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुतांक सन्मान करतले. पूण मत्ताथियासान व्हडल्या तळ्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकाराखाल आसलेल्या सर्व राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यार हांव मुजे पूत आनी मुजे भाव आमच्या पुर्वजांचो सल्लो सांबाळटले. आमी धर्मशास्त्रांनी आदेश पाळिनासतना रावूंक देव निर्मिना जावं. रायाच्या उतरांक आमी पाळो दिवचें नांव. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक वेचे नांव. ताणें ही उतरां उलोवन सोंपयताच रायाच्या आज्ञेक अनुसरून सगळ्या सभे मुखार मोदेईनांतल्या वेदीचेर बली भेटूंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मत्ताथियास उर्बेन भरलो. ताचें काळीज कलकल्लें आनी निती प्रमाणे आपणाक आयलोलो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवून वचून ताका वेदीचेर जीवशी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकाऱ्याकी ताणें जीवशी मारलो आनी वेदी मोडून घाली. हे परी धर्मशास्त्राच्या उर्बेन पेटोवन जशें पिनेहासान सालूच्या पुता जिम्रीक केलें तशें ताणेंय केलें. उपरांत मत्ताथियासान शहरान भोंवून व्हडल्या तळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राच्या उर्बेन भरलेले आनी सल्ल्याच्या पक्षान तीर रावलेले म्हज्या फाटल्यान येवं. उपरांत तो आनी ताचे पूत आपणाचें आसलेलें तें सगळें सोडून दोंगरार पळून गेले. नीत आनी धर्म सोदतेले जायते जण
अरण्यांत वस्ती करूंक गेले. देवाचे उतार्ये. देवाचे ओडपकार. श्लोक. आपले साल समकण सारखे करून घेतलेल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकण सारखे करून घेतलेल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. देवाचो देव तोस सर्वेस्पर उदें ते तावन अस्तम ते पर्यंत असलेल्या भूनिवासियांक आपले सदरे मुखार येवंक परमाण दिता. सोबीत सुंदर सियोन तावन तो परजळटा. श्लोक. आपले साल समकण सारखे करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण मुजे लागीं करार केल्ले म्हज्या परजेक म्हजे मुखार जोमो करा. देव आपुणूच मुनसुबेदार म्हणटा देखून मोळाब तो नित्यवंत म्हणून परगडटा. श्लोक. आपले साल समकण सारखे करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिन वचनेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपरांत आकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार. हांव तुका निवारतलो तवळ तूं म्हाका वंदितलो. श्लोक. आपले साल समकण सारखे करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर तुमची काळजांत दारूण करिनाकात. बागार सर्वेस्परसो ताळो आयकायात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतच आपली दिश्ट शहरा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आजपणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत तावन ती लिपोवन आसा. वय येतले ते दीस जेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंद करन फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक परतें नास करतले. तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे नात. कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां देवाचेर आमचे विश्वासीपण दवरन सदांच भावार्थाची जिणे जियोंक उलो दितात. आयच्या पयल्या वाचपांत मातातियास आनी ताच्या जिवितांत कशें विश्वासी रावोन हर एक रितीन आपली जिणी देवाक कश्टा संकश्टा मध्ये रायाच्या हुक्मेकाल ताची जिणी बदलूंक उलो आसल्यारी देवातय विश्वासीपण तो सांडूंक तयार जालो ना. आपल्या कुटुंबाक ताणें सोडलें ना. बगार जिंकोवन त्या भावार्थान ती रावोंक आशेतात. ताचे संगी एकवटोन एक दैरादीक मुखेल्या बरी ताणें ताची जिणी हर एकल्याक प्रेरण जावन दाखयली. आनी आयच्या वांजेलांत ती आमी आयकल्लीं ती उतरां खंडीत जावन जेरुसलेमा तेवशीन जेजून दिश्ट लावन थंयसर घडचें सगळें दाखोवन दिताना विशेश रितीन थंयसर तांच्यान भावार्थाक तांच्या अविश्वासीपणाक जावचें ते परिणाम विवर्सिता. आनी हर एक रितीन ती देसवाट जेरुसलेमांत जावची आसली ती तो विवर्सिता. त्या खातीर हर एक रितीन देवाक वळखोवचे दीस येता आसतना आमी आमच्या जिवितांत संवसारी संगतीन आमची जिणी केंद्रीत करीत आसल्यारी
फाटीं परतोंक देवा थंय विश्वासी रावची जिणी जियोवच्या खरी एक आमचे प्रयत्न करूंक उलो दिता. त्या खातीर सगळी आमच्या जिवितांत जावचे कश्ट संकश्ट वा देसवाट जेन्ना आमी सुमयाक वळखून आमची जिणी जियेनांतल्या वेळार जाता म्हणलें आईची वाचपां आमकां स्पश्ट करता. देखून हर एक आमच्या जिविताच्या घडयांनी आमी आमकांच विचारून पळया. आमी कश्ट संकश्ट येताना जिवितांत अडचण्यो भोगतना सुखा संतोषाचें वातावरण आमच्या जिवितांत आसतना देवाक आमी सांडलांगी. देवाक आमच्या जिवितांत जागो दिलागी, प्रामुख्यता दिल्यागी, महत्व देवा थंय आमी आसा केलागी. जर तर आमी करूंक ना जेजून आज वांजलांत उसारलेली उतरां आमच्या जिवितांत करीन जातलीं. हर एक रितीन आमी आमच्या जिवितांत करचीं सगळीं कामां देवाक मानता तसलीं जावंक जाय. जे कोण लोक पळयता संवसार पळयता तें म्हाका गरजेचें न्हय, पूण देवाचा मुखार हांव जर तर विश्वासी आसा, सारको आसा, म्हज्या जिवितांत देवाची वाट सारकी आनी त्या वाटेन चमकल्यार ताचो प्रतिफळ देव म्हाका दितलो, संवसार म्हाका दिवचो ना म्हणलें म्हज्या जिवितांत खचीत आसा. तर कोणी आसल्यारी ना आसल्यारी म्हाका कितेंच फरक पडचो ना. बगार सुमया खातीर ताणें म्हाका रचयल्ल्या त्या विश्वासपणा खातीर, ताणें म्हाका दिल्ल्या त्या भावार्था खातीर हांव म्हजी जिणी संवसारांत ताका मानवून ताचो मोग करन आनी ताका विश्वासी रावून जियेतलो म्हणलो निर्धार करन जर तर हांव म्हजी जिणी समकता तर खरो संतोष आनी खरी तृप्ती म्हज्या जिवितांत म्हाका लाभतली. तें जोडचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. गीत नंबर D8 541 पेज नंबर 41. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देने मका संसारिया पैना जाऊये करे बलिदान जेजू संगी भेटू सीता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पुयसेपेच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून घेव. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलीं, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता. तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखणटा. तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता. तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारा सो
सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत हें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटता सोगुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावडता सोगुट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका आपली ती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आनी जुजे फ्रेनाडमेट्स आनी येसवेडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुम्ही आपले म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E8 551 पेज नंबर 51. जेजू तुये काळजा तुये पिडार करून तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं वेगीं ये लागीं ये तूं वेगीं ये. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर G3 569 पेज नंबर 69. दिव्यांतेल हांवें चलचें दी सोम्यातेल म्हज्या दिव्या दी म्हज्या दिव्यांतेल हांवें चलचें फावो कर जळच्याक आखेर पर्या. गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायाच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमचे दिसपनंते बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.